तुझ्या नावाना मी सांगाता मेढ्याव संतोष भरीत काळजात तुका हरसिताव तुझे मरण जीवनपणा मी समरमताव सर्गी जेवणान तुझ्या आमी बागेताव सौम्या जेजू क्रिस्ता चढवून दाराव उपकाराक सर तुझ्या अर्घा दिताव रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्याय कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिलाय सौम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्याव संतोष भरीत काळजात तुका हरसिताव तुझे मरण पुनर्पण आमी समरमताव सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बागेताव. देव दीस दिव तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सदाकाळच्या 22व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. बड्या भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांठेली जावंक तुमकां उलो दिता आसतना तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता. तशेंच सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर कश्टां अडचणी सांपडलेल्या समेस्तां खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. अर्गांसान मिस भेटयता फाबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोगातार देवदीन बाप्टिस्ट रोड्रिगेस अचत्म्या मिस दिता ताचे कुटुंबाचे संदे बेंगलुरू. अर्गांसान भेटयता मारियो बेंगलुरू ताच्या पुताक मेलरॉय पिंटोक बरी भलायकी फावो जाल्ल्याच्या इरेद्या पासत. अर्गांसान भेटयता बऱ्या भलायकी लाभलेल्या पासत कोविड पिडेंतान सुटका मेळिल्ल्या पासत पीटर कर्नेलियो हाच्या बऱ्या भलायके पासत मिस दिता रोशन कर्नेलियो. तशेंच 40 आनी 100 वर्सांच्या जल्मदी संदर्भी देवा अर्गांसान भेटयता रोशन कर्नेलियो. अर्गांसान भेटयता सर्व बरेपण लाभलेल्या पासत देवातान सर्व बेसां वाजोवन गेलेल्या पासत अर्गां भेटयता ब्लेसी फेर्नांडीस आनी कुटुंब मैसूर. तशेंच अर्गांसान भेटयता रायन आनी ज्योती बेळमाण देवदिन हेनरी डिसोसा आनी वलेरियन पायसच्या आत्म्या पासत मिस भेटयता रायन डिसोसा आनी रॉयसी रिटा पायस बेळमाण. देवदिन ऑजवाल्ड फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत मिस भेटयता फिलोमेना फेर्नांडीस मंगळूरू. देवदिन लॉरेन्स बर्बोसाच्या आत्म्या पासत मिस भेटयता आयरीन डिसोस आनी कुटुंब पेर्नाल. हे सर्व रेद्या पासत मागीर आमकां समेस्तां पासत मागीर जे कोण मागतान बसिलां सगळं आस करून तांच्या पासत ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो देवाची स्तुती करूंक आमकां देवान रचलां पोसलां आनी सांबाळलां. ह्या देवाची विस्वासीपणां स्तुती करूंक आमी वावरूंक जाय. खरें काळजान देवाची स्तुती करता तो खंडी सावन देवातान जतेश्ट बेसां वाजोवन घेता. खरें काळजान देवाची स्तुती करचे मनीस आमी जावंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी तर काळ समानान ही पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समय तयार करया. मगळ सोम्या तुजी स्तुती करूंक थोडे बोटी म्हजे मौन आनी काळीज हांवें आयते करूंक ना. बेश्टेंच म्हज्या वंटांनी तुजी स्तुती केल्ली आसा आनी तुजे तान म्हजें काळीज आनी मौन पयस दवरलेलें आसा. ह्या मुखांतर तुका हांवें अखमान केल्लो आसा. पश्चातापावन भक्षण मागोवन म्हणटा सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय. मगळ सोम्या काळजांत तावन मागता तो घेता.
कलतपणान तुजी स्तुती करूंक पाट सरिल्ल्या पासत पश्चातापोवन बक्षाने मागून म्हणटा हांव सोमिया दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकोळत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. मोगळ सोमिया आमच्या मन आमचें काळीज सदांच तुजी स्तुती करच्याक तुवें तें अभिशिक्त केलां. आमचो स्वार्थ आमचो मोसोर आमच्या हागेन दवरना ह्या मनांत आनी काळजांत आमी तें बस्त केलां आनी ह्या मुखांत तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा. पश्चातापून बक्षाने मागून म्हणटा हांव सोमिया दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकोळत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकोळत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमीन. महिमा 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 देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सत्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रात्म्य सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया एकडी बरदोळे दांपया आमच्या आमच्या गरजंगतीर विशेष करून आमी मागया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तानुप जातात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पुसून वाडय. ती जतनाय राख आनी माई पासान बाळगून दवर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीय पुस्तकांतलें वाचप. तवण मोईजे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो आनी आतां हे इस्रायेला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. जें कितें हांव तुमकां फरमायता तें तुमी ताका कांयच चडीत मेळ्ळें नासता वा कांयच उणें करिनासता पाळूंक जाय. आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोवंक जाय.
ते सत्रायन पाळा अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर कायद्या विशान आयकून लोक म्हणटालो हे वर्ते परजेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. आमी सर्वेस्परा केदाळा उलो मारल्यार तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसत. हांव आज तुमच्या मुखार दवरता त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसत. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबा वस्ती करू कोणाक फावो सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबा वस्ती करू कोणाक फावो जाय. सोखोळ नितळ जिणी जियेता न्याय निती चलता काळजाता सत बोलयता. आपल्या जिबे पेल्या सोनिस्कुचार बोलयना असल्या पावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबा वस्ती करू कोणाक फावो जाय. जोखो पेल्या कसलोच अन्याय करिना शेजाऱ्याचे नाव पाड करिना. जोखो अन्या मनशाक काटलता देव बिरातेच्या मानान लेता असल्या पावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबा वस्ती करू कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबा वस्ती करू कोणाक फावो जाय. सांत जाकोबाच्या पात्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, अरी एक उत्तम दान आनी अरी एक संपूर्ण देणे सर्गीत थावन येता. सगळे उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसल्या बापा थावन ते देंवून येता. त्या बापा ते बदलावण ना, बदलावणाची सावली लेगून ना. ताचे सगळे रचनेंत आमी प्रथम फळां संवच्याक आपलेच कुशेन सताच्या उतरां मारिपाक ताणें आमकां जन्म दिला. देवान तुमचे ते लायला आनी तुमकां तारण दिवंक शकता ते उतर नम्रतायेन घेया. देवाचे उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीसय ना तर तुमकांच तुमी पोटयतात. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचे आनी संवसाराच्या ओश्या थावन पयस रावचे. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ताचे सगळे रचनेन प्रथम पळां आमी जावच्या ताचे स्वंत कुशेन सदाच्या उतरां मारिपाक बापान आमकां रचल्यान. हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया एक पावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फरिजेवांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले तवळुताच्या सिसां मदले थोडे बश्ट हातांनी म्हळ्यार आतां दुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयले फरिजेव आनी जुदेव सकडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनांत पिंडेसा लागू वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनांत आनी ते पाळतात असल्यो हेर सबार रिवाज्यो आसात कोपां मडक्यो आनी काशाचीं आयदनां दोवचीं तशें जाल्ल्यान फरिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाजी पाळिनासतना मेळे हातांनी जेवतात कित्याक पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो कपट्यानो साहस तें इसाया प्रवाद्यान तुमचे विशांत प्रवाद करन म्हणलें ही परसा आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता तरी तांचें काळीज म्हजें तावन जायतें पयस आसा व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें करी शिकोण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात देवान दिलो उपादे तुमी सोड सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात परतेन एक फावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो ऐका तुमी सुमेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजान तावन भायर सरता तें हें कुटुंबालोचनो प्रदवार अनैतीक संबंद चोरी खून व्यभिचार दुडवास खोटेपण कपटीपण बसकळपण मत्सर निंदा गर्व आनी पिशेपण ही सर्व वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो हेची सुवार्ता मार्काच्या वांजेलांतली आमी आयकली जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फरिजेवांचो एक पंगड तशेंच शास्त्रां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जावन एक सवाल करतात जेजूच्या सिसां मदले थोडे हात धुयनासतना बस्त हातांनी जेवतात ते कित्याक सुदेवांची एक रिवाज आसली तवळ तवळ हात धुवचे पेंटेक गेल्या उपरांत येवन न्हांवचें फाटल्या 2 वर्सां जावन आमकां संवय जाल्या घडये घडये हात धुवचे साबू घालचो हात धुवचे नाल्यार सॅनिटायज घालचें हात पुसचें एकच कितेंय पयशे आपडटा कितेंय मेडिसीन आपडटा कितेंय खाली वस्तू आपडटा धुवचें धुवन आतांच्यो काती जोरून गेल्यात पेंटेक गेल्यार फाटीं आयल्या उपरांत न्हांवचें आतां संवयचें जावन गेलां आमकांय आमी शास्त्रे फारीजेवा बरी जाल्या आतां आनी हाका कारण कोरोना आमकां तशें जावंक कारण कोरोना पूण शास्त्रे फारीजेवांक तशें जावंक कारण तांचें पुट्टू शास्त्र वा तांची थोडी तांणी केल्लीं तीं नियमां शास्त्री आनी फारीजेव नियमा खातीर जिवन आसले आमी आतां नियमां तीं धरल्यांत कोरोना दावंडोवच्या दिशेन सरकाराचे नियम आसात आनी आमकां ती अशें करूंक लायल्यांत
आनी आमकां ती संवय जाल्या तवळ तवळ हात धुवचे पेंडेक गेल्या उपरांत भायर आयल्या घरा आयल्या उपरांत न्हांवचें अंतर धरून बसचें मास्क घालचें हें आमकां संवयचें जालां पूण ह्या शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक तांच्यो थोड्यो रिती थोड्यो रिवाज्यो त्यो भिरांकूळ आसल्यो ल्हानतावन जल्मातावन आदींतावन मलगड्यांतावन हात धुवचे पेंटेक गेल्या उपरांत फाटी येता आसतना घरा भितर आयल्या उपरांत न्हांवचें काश्याचीं आयदनां बरीं करून धुवचीं तांब्याचीं आयदनां धुवचीं आनी अशें दोन मडक्यो काश्याचीं आयदनां कोपां ताटां सगळीं तांणी धुवचीं नितळ करचीं बैलार सगळीं नितळ पूण काळीज मौन मात्र तें मेळ्ळें बैलान पळोवंक सोबीत तांचें नेसाण लांब दोगले व्हडल्यो गोंड्याच्यो पाट्ट्यो बावल्यांचेर आनी चामड्याच्यो पाटो पेंगटाक बांदून व्हडली टोपी म्हणी घालून बारी सोबीत दिसताले ते जमोतींनी पयल्यो मुखल्यो बसका पेंटे सलान सलाम घाल्यार तांकां बारी खुशी पूण देवातावन ते मस्त पयस आसले देवातावन ते मस्त पयस आसले देखून जेजू म्हणटा तांची हें चिंतना तांचें चिंताप अशीर चिंताप तें पळया हे जेजूचे सीस सदावत ते हात धुयनासतना ते जेवताले म्हळ्यार तांकां सोय जावन गेल्ली कित्याक म्हळ्यार जेजूचे सिसां पैकी सबार जण ते मासली पाकतल्या मनशांक उदकांत तासात ते मासली धरतात तेणे उदकांत घालतात परतून मासली धरतात तशें ते खातात मासलेच्या मार्केटेक गेल्यार तुमी थंयसर मासली विकतलीं आसात थंयसर तांकां च्या दितात गोळी भाजी दितात आनी ती च्या पियेतात गोळी भाजी त्यात आनी खातात ती हात धुयनात पळयलें ती मोगोर्ली आसा जावं पुरो थंयसर आसले थोडे मासली विकतले मासलेचे मापडी आसा जावं पुरो पळया ते हात धुयनात तेतात नोटां पुडटात नोट घालतात चिल्लार दितात पूण तेतात आनी मासली धरतात तेतात आनी मागीर खावंक खातात च्या पियेतात सोयेचें जावन गेलां तांकां तें आमी आदीं गाद्यांत खोसताले हांव आनी खोसतना आमची माई आमकां जेवण हाडून येताली गाद्याचे मेरेर रेड्यांचें जोत उबें करचें वपाड्यांचें जोत उबें करचें आनी गाद्याच्या मेरेर जेवचें आनी जेवता आसतना आतां मातीत आसताली ते गाद्यांतल्या इल्ल्या उदकान हात धुवचे मागीर अशें जेवचें संवय जावन गेल्ली ते माती भितर येताली पोटा भितर गाद्याची ती संवय जाल्ली सिसांकी ही संवय जाल्ली तांणी हात धुवचे प्रयत्न करूंक ना मेळ्ळें खाताले ते आनी हांगासर जेजू म्हणटा पळया मनशाच्या पोटा भितर वेता ते मनशाक कितें कांयच मेळयना जावं पुरो आमी खंयचें खाण खंयचेंय आसा तें आमकां पोटाक आमी घेता तें पोटा भितर वेता तें आमकां कितेंच मेळयना खंयचेंय खाण जावं दी मेळ्ळें खाण आमी तें खायना कित्याक म्हळ्यार आमच्या तोंडा वयरच नाक आसा तोंडा वयरच नाक आसा आनी त्या नाकाक परमळ येता कुसुल्लें आसा जाल्यार घाण येता आमी खायना मेळ्ळें आसा जाल्यार आमी खायना बेळशेल्लें आसा जाल्यार आमी खायना कित्याक नाकांत परमळ येता खावच्या पयलें नाक परमळ खाण घेता मोतेक संदेश दिता आनी म्हणटा तें खाण बरें ना तें खाण खावच्याक योग्य न्ही देखून तें खायनाका आमी खायना आमी बरें खाण खाता आतां थोड्यांक कोरोना येवन मात नाकान परमळ येना देखून तांकां च्या कितें कापी कितें म्हूण कळना तेल घालांगी नुस्त्याकी म्हूण कळना थोड्यांक कोरोना आयिल्ल्यांक परमळ ना नाकाचो परमळ गेला पूण थोड्यांक परमळ आसा आनी आसली खंडीत बरें करून परकून खातात म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो भितर वेतलें खाण मनशाक कितेंच मेळयना देवाचें उतर म्हणटा मनशाच्या भितर तावन येता तें मनशा मेळयता मनशाच्या भितर तावन येता खंयचें आमी कोण जेवल्या उपरांत डायजेशन जाल्या उपरांत
कुडीक उपकार पडोवन उरलेलें वेस्ट भायर वेता जावं बरो पूण तें मनशाक मेळयना. आमच्या घरांनी बुरू अपुरबायचीं वॉशरूम आसात, कितें आमकां ती मेळयनात. पूण आमकां मेळयता कितें, मनशांतून भायर येता थोड्यो संगती कसल्यो संगती त्यो संगती देवाचे उतर हांगासर म्हणटा खोटो आलोचनो, प्रद्वारपण, अनैतीक संबंध, व्यभिचार, सोरी, खुनो, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बासकाळपण, मोसोर, निंदा, गर्व, हंकार, तसले पिशेपणा हे सगळे मनशाक मेळयता. हे मनशाक तें आसचें. देखून तुजें तें आसलें तो मोसोर आसा पळय, तुजें तें आसलो तो राग आसा पळय, तुजें तें आसलो तो द्वेश आसा पळय, तुजें तें आसली ती निंदा करचे सवय आसा पळय, तुजें तें आसचें गर्व, वडपण, मट्ट आसा पळय, तुजें तें थोडेपण पिशेपणाची साल, पिशेपणाची समकण आसा पळय, ती मनशाक मेळयता. तुका खोटेपणान दवरता, तुका मेळेपणान दवरता, तुका पातकान घालता, देवातान तुका पयस व्हरता. आनी तें तुवें नितळ करूंक जाय. तें देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन देवाचे उतर म्हण देखून असली मनशां मेळेपण कुसडायपण आपल्या जिवंतावन भायर घालची, कुडीतावन न्ही, आपल्या सैमातावन भायर घालची, अंतस्करणातावन भायर घालची, आपल्या काळजांतावन मतींतावन भायर घालची आसात पळय, ती देवातावन मस्त पयस आसात. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा हांगासर, ही परजा आपल्या ओंठांनी म्हाका ओगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. वय आमी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार पावना. म्हजे अंतस्करणी नितळ दवरूंक जाय, म्हजे काळीजी पवित्र सांबाळूंक जाय, म्हजी जिवीती आपट पवित्र आसूंक जाय. तवळ हांवें मागलेलें मागणें देव आयकता. देखून देवाचें उतर म्हणटा, तुजें तें ती कुसडाई दवरन, तुजें तें मेळेपण दवरन, तुजें तें सगळीं पातकां दवरन, पातकी काळीज, पातकी मोन दवरन, तूं जर तर देवाची स्तुती करताय जाल्यार व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें म्हणटा देवाचें उतर. व्यर्थ कित्याक म्हळ्यार तांचें तें आसा चड खोटेपण, अबलेशपण, स्वार्थ, मोसोर, राग, निंदा, द्वेश, व्यभिचार हे सगळें ताचें तें आसा. आनी हें दवरन तो म्हजें सेवा करूंक साध्य ना. कित्याक ताचें काळीज म्हजें तावन जायतें पयस आसा. तें ग्रेस्त तरणाट्या बरी. देखून व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकवण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते पाळटात आनी देवान दिल्लो उपादेश ते सोडटात. व्यर्थ ताणें म्हजें भजन करचें. एकलो सगळें घर आशिल्लो खंय, ताचे लागीं जायतीं गोरवां आसलीं आनी तो सकाळीं 4 वरां उठतालो आनी गोठ्याचें काम करना आनी वेगवेगळीं काम करना. ताचे उपरांत तो तें गोरवांचें दूद काडन तें दूद कॅनांनी भरून तो आपल्या गाडयेर घालून तो डेरेक व्हरतालो. सकाळीं 7 वरां भितर डायरेक्ट दूद पावोंक जाय आसलें. आनी हर एक दीस वो काम करतालो. आमसोरा सकाळीं उठोन कांय आनंद बापा खाण हो काम सुरू करीत जाल्यार तो हें काम करतालो आनी उपरांत गाडयेर घालून तो डायरेक्ट कुशीन समकताना त्या गाडयेच्या स्टेरिंगा लागीं एक ल्हानशी मागण्याची कडतील आसताली आनी ते मागण्याच्या कडतिलेंतलें मागणें पळोवन म्हणूनच तो ड्रायव्ह करून डायरेक्ट वेतालो. एक दीस ताका बरी न्हीद पडली. सकाळीं 5 वरां म्हणसर जागच जावंक ना. 5 वरां उपरांत जाग जाताना वेळ येदोळसो जाल्लो. आमसोरा दुडबडून म्हणले बरें गोठ्याचें काम करन, गोरवांचें दूद काडन कॅनान भरन तो आमसोरा गाडयेर दूद दवरन धांवलो डायरी कुशीन. कित्याक 7 वरां येदोळसो जाल्लीं, डायरी बंद जाता. देखून आमसोर धांवलो. ह्या वेळार त्या मागण्याची कडतील खंय पडली म्हण ताका गोत्तू ना. थंय स्टेरिंगा लागीं डॅशबोर्डान तो सोदता, ती मागण्याची कडतील ताका मेळना. भारी बेजार ताका जाता. हर एक दिसा तो मागणें म्हणून आशिल्लो, आज तें मागणें म्हणूंक ताका साध्य जायना न्ही म्हणली बेजाराय. देखून तो कितें म्हणटा, सुम्या देवा म्हजी काकूळट कर. आयच्या दिसा लेट हांव उठलो,
वेगळी वेगळी काम केलें पण तुजे लागीं मागोंक म्हाका विसर पडली इकडतील खंय पडल्या म्हूण गोत्तू ना दयकन सोम्या म्हजें मागणें आयक डायरी बंद जायनातले बरी राखून सांबाळ आनी तो गेलो येताना डायरी उक्तीच आसली दूद ताणें घालें पाटी येयलो पाटी येताना सुरेशपूर देव ताका दिश्टी पडलो आनी म्हणालो फाटल्या जायत्या वर्सां हांव ना हो आवड तूं करून आसाय दिसपट ते सकाळीं उठून तूं मागोन आसाय पूण आयच्या दिसा मागलें मागणें मात्र तुज्या लागचें हांवें आयकलें आयच्या दिसा तुवें मागलें मागणें तें मात्र म्हाका आयकलें येदोळ मुसोर मागलें तुवें मागणें म्हाका बिलकूल आयकूंक ना कित्याक म्हळ्यार आज मागलें तुवें मागणें खऱ्या काळजान मागलेलें मागणें खऱ्या काळजान मागलेलें मागणें हेरां दिसांनी करतलोय तूं मागणें तें करूंक आसाय म्हूण करतलोय मागणें तें बुट्टी साकरेचें मागणें तें भिरांतेचें मागणें हें मागणें करिना जाल्यार म्हाका कांय घडता कोण ना हें मागणें करिना जाल्यार म्हाका कांय जाता कोण ना हें मागणें करिना जाल्यार म्हाका कांय जाता कोण ना हें मागणें करिना जाल्यार हांव सुखीदार जाता कोण ना देखून त्या भिरांतेन तुज्या खातीर तुज्या स्वार्था खातीर भेटयलेली मागणी ती आनी आयच्या दिसा तुवें काळजाच्या उमाळ्यांतल्यान भेटयलेलें मागणें तें म्हाका मानवलें म्हणालो देव ताका वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जायते पटी मागणी भेटयता कित्याक संदेसो तेर्स म्हणूंक आसा देखून म्हणसो सकाळींची मागणी म्हणूंक आसात म्हणची दनपाराचे मागणी म्हणूंक आसा म्हणचें आयताराचे मिसा वचूंक आसा देखून वेचें आनी दिसपट तें तूं वावर करूंक आसा तूं करचो कित्याक तें करूंक आसा देखून करीचें तें खड्ड्याचें तें कायद्याचें देखून हांवें करचें म्हणलें चिंताप मतीन दसून तशें करता जाल्यार आमी फकत वोंटाची स्तुती करतले मनीस जातले हांव काळजान देवाची स्तुती करतले भक्तेक आमी बिलकूल जावंक साथ दिना देखून देव म्हणटा म्हाका वोंटाची स्तुती करतले मनशांची गरज ना म्हाका काळजान देवाची स्तुती करतल्या मनशांची गरज आसा देखून आमी देवाची स्तुती काळजान करूंक जाय पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्या रुखां जडा वयली त्या अंतराळा वयली सुकणीं पळया त्या रानवट मन जाती पळया देवाची स्तुती करतना कितेंच स्वार्थ आसून ती करिनात तांचे काळीजेक मोन एक इंगडे दवरून ती स्तुती करनात बगार बरिल्ल्या काळजाच्या उमळ्यांनी सर्वेस्पराची स्तुती करतात कांय तुकल्यार कांय 300 ग्राम ना ती कोगोळो तुकल्यार 300 ग्राम ना ती कोगोळो ती सकाळीं उठून गायतना वा सांजे ती गायतना एक महिला पयस ताचो ताळो आयकता पळया 300 ग्राम ती ना एक महिला 1.5 महिला पयस ताचो ताळो आयकता जाल्यार कितल्या त्या मोगान सर्वेस्पराची स्तुती खऱ्या काळजान ती गायता पळया पूण आमी इगर्जेन बसून आसता रेतेरेन बरोवन आसता मिसान बसून आसता एक सुडाळ जाप दिवंक एक सुडाळ कंथार म्हणूंक एक सुडाळ जाप दिवंक एक सुडाळ रितीन मागणें म्हणूंक म्हाका साथ दिना जाल्यार हांव 50 किलो 60 किल्यांचो 70 किल्यांचो 100 किल्यांचो आसून कितें फायदो व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें म्हणटा देवाचें उतर व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें उतर खंडीत आमी पाळूंक जाय देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सान जाकोब आपल्या पत्रांत भोव अप्रमाण म्हणटा तुमी देवाचें उतर आयकल्यान मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय नांतर तुमी तुमकांच फटयतात आयच्या सुवातेन सोमयान सांगलें उतर आसा पळय तें आमी आयकल्यान मात्र पावना बगार त्या उतरा प्रमाणे आमी जिये जाय नाजाल्यार आमी आमकांच फटयता आमी आमच्या भोंवतणी आसलेल्यांक फटयता पूण देवाक मात्र फटोवंक साथ दिना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो अनाथांक आनी विधवेंक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वशांत संवसाराच्या ओडणेंत पयस रावचें संवसाराच्यो ओडण्यो नासागून पळयतात देखून सुम्यान म्हणलें नासता जाल्यार त्या कणा फाटल्यान तुमी धांवचें न्ही संवसारा फाटल्यान तुमी धांवचें न्ही बगार बळतात जाल्यार कणा खातीर तुमी वावुरा बळतात जाल्यार कणा फाटल्यान तुमी धांवा सर्गेच्या राजा फाटल्यान तुमी वसा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आयचें किर्तन बोवापूर बायन म्हणटा सर्गेचें राज्य कोणाक फोव जाता सर्वेस्परा तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फोव जायत कोणाक कोण पळय नितळचिनी जियेता न्याय रितीन चलता काळजांत सत उलयता आपल्या जिपेन
पेल्या सुनिश्टुरचार करना असल्ल्याक तें फावो जाता असल्यांक तें फावो जाता जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना शेजाऱ्यांचें नांव पाड करिना कोणाच्यो खबरो करिना कोणाचो मान काडिना आनी कोणी अन्य मनशांक तो कांटाळना देव बिरांतेच्यांक तो मानान लेखता असल्यांक ते सर्गीचें राज्य फावो जाता जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुकना दिल्ली भास तो मोडिना जावं पुरो व्हंकले न्हवऱ्याक दिल्ली न्हवऱ्यान व्हंकल्याक दिल्ली वा ताणें कुटुंबान दिल्ली भास तो सुकना तो मोडिना आनी रीण दिता पूण तो वाड घेना आनी दुसऱ्यांचें अपरशिना दुबळ्यांचें भितर घालिना आनी निरपराध्यांक वयर लॉस खायना आनी नितळ जिणी जी येता तसल्यांक हें सर्गीचें राज्य फावो जाता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलें जिवीत जियोंक देवाचें उतर आमकां उलो दिता देखून हेच्या पयले वचपान दितविनियम पुस्तकांत देवान मोइशा लागीं उलोवन इस्रायल जिवंत उरचे खातीर सगळें इस्रायल राष्ट्र जिवंत उरचे खातीर सर्वेस्परान तांकां एक उपादेश दिलो नियमशास्त्र दिलें आनी हे नियमशास्त्रा मुखांतर ती एक पर्जा उत्तीम पर्जा जावंक उलो दिलो आनी हें धर्मशास्त्र आनी नियम हे खंयच्याय राष्ट्रांक आसूंक न्हू जो तसलें नियमशास्त्र तांकां दिलें आनी सर राष्ट्रां प्लस बलिश्ट राष्ट्र उंच राष्ट्र बुद्धवत्कायेचें राष्ट्र आनी तें राष्ट्र देवाक मानता तसलें जावंक उलो दिलो देखून हो सुरेस्पर म्हणटा हांव तुमच्या लागीं उलयतां त्या उतराक आनी कांयच कुडशी नाकात सुरेस्पराचे उपादेश तुमी सांबाळा देवाचें उतर तुमी पाळा आनी खंडीत तुमी जियेतल्यात देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भोव अपुरब्याचें आयचें देवाचें उतर सोम्या जेजूचें मार्काच्या वांजेलांतलें आमी आयकलें मनशाच्या काळजांतून भायर सरता तें मनशां मेळयता मनशाच्या पोटा भितर वेता तें मनशां मेळयना देखून मनशाच्या काळजांतून भायर येता तो राग तो मसूर तो द्वेश तें हट्टपण तें पिशेपण पजडेपण व्यभिचार अनित अन्याय तें आमी पयस करूंक जाय सतनितीचे सदैव मनीस जेजू क्रिस्ता सारके बळ्यांनी काळत्या काळजाचे आमी जावंक जाय देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जियोंक जाय तवळ आमी खंडीत देवाक विश्वासी जातल्यांव आनी सर्गीच्या राजा कुशीन सुमकतल्यांव असलें जिवीत जियोंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमी उबी रावया तरी एका देवातें आसूल आमचो बाबार सारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सोमिया जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भेत सोडवलो ओंकार मरियेंतान जल्मलो पांच पिळगांतांनी कोसुसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो तो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला थंय तांचवेनी मेल्ल्यान दिमर्सबे घोरयतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कदोलवी पवित्र सभे भक्तांचो एकतात पातकाचे भक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन मगळ भाव भयणीनो आमी आतां सुसारलेल्या त्या त्रिंदातीच्या बाबार्थांतय त्रिंदातीचेर दवरिल्ल्या बाबार्थांतय आमची मागणी आमची गरजो सर्गीच्या त्रिंदातीच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया तुमची जवा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभा सांबाळून वरच्या बापा साहेबाक समेस्त बिस्पांक याजकांक आनी सर धार्मीक भाव भयणींक तुजी आशिर्वादां तांचेर तूं निरंतर येवत तांकां तूं राख आनी सांबाळ क्रिस्ताची सुवार्थ आनी मिसांव तांणी फवत रितीन करच्याक पवित्र आत्म्याची ससाई दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या आनी सर्व लोकांच्या बरेपणा पासून वावुरच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी धार्मीक मुखेल्यांनी आपणाक सेवा आपणावंक न्ही बगार सेवा दिवंक म्हणली तुजी उतरां तांचे जिणेंत खरीं कर तांणी लोकांच्या खऱ्या मोगान आनी मानान लोकांची सेवा करूंक तांचे थंय बरें मौन रस म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक घरांनी तशेंच आस्पत्रेनी कस्तोनाच्या सरपिडेस्त भाव भयणीचे तुजो हात दवर आनी तांकां गूण कर तांची पिडा सोसून व्हरूंक तांकां आदार आनी कृपा लाभय साध्य जाल्यार हे सर्व संकश्टांतले तांकां सुडका दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचे सर्व युवाक युवतींक तशेंच भुरग्यां बाळांक बवर्तांत बळवंत कर माध्यमाचे गुलाम तांणी जायनासतना
कसल्याच वायट सवयांक बली जायना अशें तांचें जिवीत तूं राखून व्हर. कुटुंबाक आनी समाजाक एक बरेची न्ही जावं. जेजूच्या आदर्श शिगुणाच्या जिविता मुखांतर आपलें जिवीत नंदन करूंक तांकां सर्व करपा फोव कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांत वस्ती करच्या सर सणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. परगांवांत वावर करच्या भाव भयणीक राख आनी सांबाळ. विविध रितींनी कश्ट दिल्या सर्व लोकांक तूं राख आनी सांबाळ. प्रति रितीन अफगानिस्तानांत कश्ट दिल्या सर्व लोकांची बिरमत पाव. तांकां सुटका शांती समाधान फोव कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या एवकरिस्ताच्या मेसा बोवारी माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भक्तिकांक तुजे कृपेच्या बेसांवांनी भर. देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जिवंक आनी सर्गीच्या राजा कुशीन विश्वासीपणी सोमकोंक आमी हर एकल्यांक फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडी बोरदोळे दापी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोण मागतना बसेल हांगा सुगड आस काडया तांचे बसोत मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देईन फावो कर. तुजे पुता जेजून संवसारी जिवीत या ताच्या मिसांवां पळयना वेळार तुजें उतर आमकां ताणें परगट केलें. हे उतरा काल आमचें जिवीत रुपीत करूंक आनी ह्या मुखांतर सर्गीच्या जिविता कुशीन सोमकोंक दुबळ्या धाकट्याच्या सवे मुखांतर एकामेकाच्या मायेमोगाच्या जिविता मुखांतर हे सर्गीचें राज्य आपणावंक तुज्या पुता सवे सर्गीचो संतोष भोगूंक आमकां सदांच फावो कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सौम्या विस्नारांगाळ उतराली तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजाही काणी काडनेता. उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणीक तुगे. आशीर्वाद कंदायेन तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्व पदवे दादेव पामानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसभेच्या आदावाक सरस्पोर मानून घेव. जिव्यात आनी आमच्या भोवमोगाळ पवित्र देवानी आमच्या बापाक जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जाव. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मरयेतो जल्मो घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा हो सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय हो सर्गी तुका जय जय हो सर्गी तुका जय जय सगळी देवी घालया भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता हे संदर्भार जेजूचे मास निर्गत जावन बदलची ही घडी ह्या संदर्भार कसली आमची ते संविरादे आमी समर्पिता ती खंडीत आमकां फावो जातात आमचे थंय ती जारी जातात भक्तीपणान हे पवित्र रितींत अति पवित्र रितींत वांटली जावंक तुमकां उलो दिता बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरे तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचे बॉक्साने मेळच्यात तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवट तसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे बोल जीवन भर आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही यात्रेता बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतले आमी समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पप्पा सेबा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करे तांकां तुजे स्थगती नंतर दिल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखां बळ पळोवंक फावो करे आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माया संगती तिसपती बागे वजूजाय बागे धर्मदूतां बागे वजूतात देव आनी सर्व कडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची आजना मोतीन दवरना सदांच आमी देवा सवे आसतले मनीस आमी जावच्या नितळ मनाची नितळ काळजाचे जावंक देवाचो आदार आनी कृपा मागून सुमयेन शिकलेले मागणे सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चयल्या आमचे दाव तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां तळ्ळे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेंतले आमकां निवार देगुणे जिवितान समाधान संतोश आमकां दी
सर्गेचे भाग आणि आमचे सोडून दर जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्या आमकां तुझे उदारका कुळतीने सर्व पातकांती सुटय आणि सर्व अकांतांतली वाटाय की त्या राजवरती पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धरून दोता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या भविश्य सभेच्या बाबताचे दिश्ट गा आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमचे त्यांनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबय असो माया मग सुकृतू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळख देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळख देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी दिमी घालया पळय हांगासर इजावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा सुमेस्तांत मोगान बरोवन मनीस जावन हे संवसारी आयिल्ली सर्गींच्या राजाची बरी खबर सदांच ताच्या उतरांनी आमकां कळीत केल्ली ह्या उतरा काल आमचें जिवीत जिवंकू आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक उलो दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितरूनची म्हाका फावना पूण तुजे अवतरांत म्हाका भलायकी मेळटली मोगळ भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळ हो जेजूचे मांस आनी रगत उंड्या आनी वायना रुपार आमकां सेवंक साथ दिना आत्मीक रुपान सोमयाक आमचो कर घेवचे प्रयत्न करया अत्रेक असो कुमगार आमी सेवया क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन काळीस मोची सोमिया गायता तुझी महिमा बोडात रे गा रक्ता तुझ्या येण्या काळीस मोची सोमिया गायता तुझी महिमा मुक्ती करून दार घोडे बिडात येण्या तुझ्या ताया तरी सोमिया ऐक म्हजो ताळो दिसरांकाल तूं म्हाका दैवीक आदार तुजो तरी सोमिया ऐक म्हजो ताळो दिसरांकाल तूं म्हाका दैवीक आदार तुजो प्रार्थुया प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केलें मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजेच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद सडत वसूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मगळ भावनो भयणीनो भुरग्यानो भोव अपुरब्यान भक्तीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वांटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव देव बरी करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता तुमकां अभिनंदन पटयता ही मिसा भोव अपुरबायन संगीत दिल्ल्या भाऊ क्लिफी तुका देव बरें करूं हे मिसाचे बलिदानांत वाचपाक वसरल्या भयण विल्माक भोव अपुरबायेची किर्तन गायिल्ल्या बाप स्टॅनी फेर्नांडीस तशेंच दुसरें वाचप वाचल्या भाऊ जॉयसन सगळ्या मिसाची मंडळ केल्ल्या जॉयसन आसूं तशेंच हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून माध्यमा मुखांतर पळयचें म्हणल्या दिशेन वरती सेवा दिता दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल ताचो प्रबंधक मनीस विनोद गंगुळ्ळी अविनाश गंगुळ्ळी आनी सुमेश कुटुंबाच्या तर्फे संध्या
हांव मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाचे आशिर्वादा मागता मुगाच्या भावन भयणीनो कोरोना पिडेच्या काळार आमी आसा आजुनूय आमकां संपूर्ण रितीन सुटका मेळूं ना आमच्या भलायकेची आमी सत्राय सांबाळया ह्या दिशेन आमी तुमकां खंडीत तुमचे खातीर मागता पुंतळेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें कांय तरी दान आमी स्विकार करता फुली फुलाची पाकळी दिवन आदार दिवंक उलो दिता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं आमकां हांगासर कांय तरी हांगाची मेंटेनन्स करूंक साध्य जाता तुमी दिल्ल्या दाना मुखांतर आमकां हांगासर खंडीत उपकार जातलो ह्या दिशेन फुली फुलाची पाकळी दिवन कुमक करूंक तुमकां उलो दितना तुमचे खातीर खंडीत आमी मागता अकावंट नंबर हांगासर डिस्प्ले जाता ताका तुमी धाडून दिवचें खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां समेस्तान देव बरें करूं आतां आमी त्रिंदा दिसो आशिर्वाद घेवच्या गायती जावया साध्य जाल्यार दिंबेगली ना जाल्यार उबा रावन भक्तीन हो आशिर्वाद घेवचो सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमीन वचून या जिवंत जेजूच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मोगा संदेश घेऊन धन्य आमी वेता तुझे कृपे बोळा रासूचे परगडता महारक्तान तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे बेसावानी भोगावे बोला तुझ्या मोगाऊजा काळी समचेला सेवा तुझी करू उर्बेन मुखार सरता मोगा संदेश घेवो सोंग्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता मुखाळ पुत्रा सोमे अवकार मोरी आशीर्वादी आमकां बगीन गुरुसाचे गुरुवेन हिरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी